लौकीक लेट अस कम टू आता जो स्टेटमेंट केला तानावडे ह्या स्टेटमेंटाक तथ्य कितलें आसा की आतां आमी पळयलें सकाळच्यान निकाल लागतकीर इंडिया अलायन्साच्या आघाड्याच्या फुडाऱ्यांचे एक स्टेटमेंट येवपाक लागले तो युरी आसूं विजय आसूं नाल्यार सगळ्यांचे एक स्टेटमेंट येवपाक लागले की सावंत सरकारान आपल्या कार्यपद्दतीचो हातूंतल्यान धडो घेवचो तुमी लोकांच्या फाटल्यान लागनाकात लोकांक टार्गेट करनाकात करप्शन मातशें कमी करात ह्या गजालींतल्यान देख घेवन कंटेन्शियस इश्यू आसा ते मातशे तडीक लाया ह्या निकालांतल्यान ही देख घेयात अशें इंडिया अलायन्साचे फुडारी उलोवपाक लागले पुणून आतां तानावडे म्हणटा त्या कोतान तांकां कम्युनल लायन्साचेर जो प्रचार आशिल्लो तो बादलो हें तथ्य कितलें आसा ह्या स्टेटमेंटाक जशें आमकां कॅम्पेनिंगा टायमारूय दिसलेलें कॅम्पेनिंगा टायमार साश्टीन BJPन जे आतां लिडर आहा पयलीं काँग्रेसीन आशिल्ले इवन नुवें सारके एरियेन तेंचे थंयचे कोपरा बेठकाच्या मिटिंगांनी विशय येतालो अशें चल्लां म्हणून तेजे उपरांत जेन्ना वोटींग स्टार्ट जालें तेन्ना सकाळी फुडें सगळ्यान मेन स्टेटमेंट येयलो तो निलेश काब्राला कडल्यान तेणी डायरेक्ट पाद्रींनी इंटरफियर जावचें न्हू पाद्रींनी मिसगायड केला असो स्टेटमेंट वोटींग स्टार्ट जाल्यार सकाळींच कुडचड्या वयल्यान निलेश काब्रालान केल्ले सो तांकां ते इनपूट येताले तेजे पयलीं मास बी जाल्ले मिस बी जाल्ले तितले मेसेजी पासून जाले ते काब्राल उलयलो की पाद्रींनी मिसगायड करचें न्हू म्हणून सो हो हें सावथाच्यान येतालो आनी पण हांव ते हें म्हणटा की सावथाच्या आमी जर हें पळयलो न्हू साश्टीचो मेनली वोटींग ट्रेंड पळयलो न्हू ते सारके एके लायनीचेर रावले म्हणजे लास्ट टायम जशें 2022 जे डिवायड जाताले तशें तेंच्यांनी डिवायड जावंक दिवना RG थंय आसून सुद्दां तेंच्यांनी एक लायन ही दिसल्या की साश्टीन कन्सिस्टंटली आतां जें वोटींग केलां तें कन्सॉलिडेटेड गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट अशें केलां आनी थंय RGक सुद्दां वोट तितले स्प्लीट जावंक दिवना आज बिशपाची मेसेज दिसता साश्टींक आज बिशपाची मेसेज आसली आनी सीएमान म्हटलेली तो सेक्युलर कोण आहा सेक्युलर हेजे वटेन वोट करा म्हणून आज बिशपान एक मेसेज धाडली जे इलेक्शना एवरी इलेक्शनाक तेंचे कडल्यान येता आनी सीएमान बी मुद्दम म्हटलेली सगळ्यान चड सेक्युलर पार्टी BJP आहा आनी ती मेसेज BJP खातीर आसा BJPक मतदान करचें म्हणून अशें तेन्ना मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केलो ती एक मेसेज आशिल्ली आनी तेजे उपरांत BJP MLAंचे आयकुपाक येताले ओपनली स्टेटमेंटूय येताली की मिसगायड जाता म्हणून रिलिजियस लायन्साचेर